तर ते सेटअप करतले मेन कसो आसा सिराचो विषय आसा हो मेजर इश्यू आसा कारण आमचे जे आता घोडेकार आसात म्हणून किंवा फिशरमॅन आसात ते ट्रेडिशनली ते बिझनेसमॅन आणि थंय ते स्थायीक आसा सो त्यांच्या घरात किंवा त्यांच्या बिझनेसाक शॉपाक धक्को न लायता हो तुम्ही आराम करपाचो अशें आमकां दिसता. 34 इन्स्टॉलमेंट आमकां एकय अजून दिवन आमी सीएमाक एप्लिकेशन दिले आमच्या स्थानिक आमदाराक एप्लाय केले आमकां कोणीच जागी धरूंक ना फक्त आमकां चेअरमन आमचो तेणी आमकां आपण आमची समस्या ऐकली पण आमकां कोणीच ऐकलो. आता आमी आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे आता थोडे आमचे कंडक्टर ड्रायव्हर मेकॅनिक सगळे एक्सपर्ट जाले थोडे अतुरणार आहात अशी परिस्थिती आहे तर आता आमकां तेंचे सुद्दां कमी प्रमाणात येतात. आश्वासना मेळटा की तुमकां जाल्यार तुमचे चवथी पयली करतात जाल्यार दिवाळे पयली करतात हेच आमकां आयकूंक येता. आता जॉईन झालो 2014 सर तेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट आसलें पॉलिटिकल हे आसलो सीएम आसलो आनी आमचो मिलिंद नायक आसलो पावर मिनिस्टर 4 जाले सर तेच्या मिलिंद नायक जालो मागीर बड्डेकर जालो कामराज जालो आनी आतां लोहिकर आसा अजून 4 पावर मिनिस्टर जे जाले पण आमी सर अजून कॉन्ट्रॅक्टराचेर रावता. आता सर कितें जाला स्मार्ट मिटर येता सर स्मार्ट मिटर येता म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्ट आमचे मिटर रिडरांचे जॉब सर काबार आता कन्फर्म मिटर रिडर आहा तांकां असं कितें तरी ते सरप्लस करून दुसऱ्या मिटर हेतून घालूं शकता डिपार्टमेंटान कितें सोल्युशन मीन्स ते अदर डिपार्टमेंट्स म्हणटा की स्मार्ट मीटर घेऊन मीटर फ्युचर हां सर आता हांवें तें उलयलो आनी तूंच ताणें उत्तर दिता की स्मार्ट मीटर आयले वॉट इज द सोल्युशन वॉट डू यू सजेस्ट कितें दिसता कितें जावचें टेक्निकल टेक्निकल सर्विसींग घेवचें सादी बारीक म्हणजे तुजें काम आतां मशीन करपाचें आहा तुजी गरज कित्याक लागता तुजें कामाक तुका आनी कितें तरी काम दिवचें पडटा ते कामाक तूं तयार आहा आसा जाल्यार तें कसलें काम सोल्युशन घेवन वचचें पडटा न्ही प्रश्न करपाक बरें आहा. ह्या भागाचेर जेन्ना कन्स्ट्रक्शन मोठ्या संख्येन येतले तेन्ना म्हाका दिसता फुडल्या येणाऱ्या 5-10 वर्सां भितर पंचायती जे आसतले ते वर्मा शर्मा ते सरपंच आसतले पंच आसतले. आयज लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो आयज मांद्रे विलेजीन 30% ह्या 2 वर्सांत जागो जो आहा तो भायल्या लोकांनी घेतलेलो आसा आणि ते थंयसर काजू डोंगर काजू पोपई माड लावपाक लागून न्हू हो विचार करपाची गरज आसा. सगळ्यांत चड गोंय गोंयकारपण धोक्यान आहा तें पेडण्यान आसा हें सिद्ध जाता हें सगळें तुमचें आयकूनच आज सिद्ध जाता. पेडण्यान गोंयकार उरतलो काय ना आनी उरतलो जाल्यार ताका स्थान आसतलें काय कितें हो प्रश्न सिरियस इशू आतां जे लोकांक त्रास जाता म्हणल्यार MDRाचो इशू CRZाचो इशू टेनन्सीचो इशू जंय टेनन्स डिक्लेअर जावंक ना हे तिनूय इशू सोल्युशन आहा पूण सरकाराचो ताचेर स्टँड कितें आसा हो विचारचो पडटा. म्हाका दिसता ते भशेन MDRाच्या इशूचेर आमी मॅप करूंक जाय आमकां जे लोकांक स्थानीक मनशांक फायदो करून दिवंक जाय ते खंय आसात म्हणल्यार 25 मिटराचेर 15 मिटराचेर हाडले जाल्यार कितले साल्लो जातले आनी कितले जावचे ना ही फिगर आमचे कडेन क्लियर आसपाक जाय आनी ताचे खातीर हे मॅप करपाची गरज आसा. हांव सरकारा कडेन मागता मॅप करा पूण सरकार कितले भशेन ते कितले सिन्सियरिटीन ते काम करतले हाजेर प्रश्न सगळ्यांक आसतलो म्हणटकीर आमी आमचे सायडींतल्यान करचें पडटलें आनी ते जे कोण फुडें जाल्यार गोंयकारपण हांगाची ते दवरूंक सोदतात ताणें हाजे खातीर फुडाकार घेवचो पडटलो. आमचो पक्षूय हें करपाक तयार आहा. मॅपींग करून म्हळ्यार टॅक्निकल सोल्युशन ह्या इशूचेर आसतलें उगीच कोर्टान सांगलें म्हणून भिवपाची गरज ना लोकांक भिवप ना. कोर्टान सांगलें म्हणटकर कोर्टान सांगिल्ली वस्त हाजे पयलीं सिद्धार्थ गोवा हॉटेल हे सांबाळ करपाक लोकांक सरकारान ऑर्डिनन्स काडिल्ले आनी ते ऑर्डिनन्साक सगळे पक्षांनी आदार केलो आनी ऑर्डिनन्स मूव करपी लोक सुद्दां BJP ना म्हणल्यार कशें ऑर्डिनन्स ते मूव करप ते म्हणून तांकां गायडन्स दिवपाक शकतात
आनी सर्वसामान्य पेडणेकारांक जर साल्वार करूंक जाय जाल्यार असली ऑर्डिनन्सां हाडपाक जाय. पूण ती हाडचे पयलीं आमी आमचो डेटा आमचे कडेन क्लियर आसूंक जाय. तो म्हणटा तो मॅपींग करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार सियाट जाग्याचेर हांवें म्हणलें ते भशेन होम स्टे करून तांकां कॅटेगरायज करप आनी स्थानीक मनशाक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टाचें डेफिनेशन वाडोवन घेवप हें आमी सियाट जाग्यार हाडचें पडटलें. हाजे खातीर रेजोल्युशन जर मूव करचें पडलें हे विधानसभेन जाल्यार हांव तातूंत फुडाकार घेतलो आनी जाता तितलो कन्सेन्सस दुसऱ्या पक्षां कडल्यान तयार करपाक हांव एफर्ट घेतलो. टेनंट्स जे आहा म्हणजे जे मनीस उजून टेनंट्स म्हणून लागून ना आनी अशें म्हाका दिसता 40% लोक पेडणेकार हांकां हांचे जमनीचो मालकी हक्क ना. हांकां जर आमी न्याय दितले जाल्यार सरकारान कॅम्प्स घडोवन हाडूंक पडटले आनी कॅम्प्स जे डेडिकेटेड म्हळ्यार 6 म्हयन्यांनी आमी एक तालुको कंप्लीट करतले. तुमचो डेडिकेटेड मामलेदार घालून जे फॉरेस्ट रायट्स म्हणून आज सरकार दिता ह्या दिसांनी मुख्यमंत्री फॉरेस्ट रायट्स सर्टिफिकेट सगळ्यांक दिता ते भशेन पेडण्या आमी टेनन्सीचे रायट्स दिवपाक आनी ताका हे 40% लोकांक मालकी हक्क दिवपाक हे कॅम्प्स डेडिकेटेड कॅम्प्स दिवचे पडटले. हो हांव डिमांड एसएलसीन घालता.